गीत करूया D40. Sergi uno jezundillo amkaslo pavonaslo Sergi uno jezundillo amkaslo pavonaslo amto Jesus जेवण जालो आमचे आत्मिक दुखेक पावलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मिक दुखेक पावलो ये ये जेजू आत्मो तुका घेवंक रावता बो पवित्र संस्कारान आमकां भेटूंक आयिल्ल्या जेजू आमच्या आत्म्यान तूं ये बो पवित्र संस्कारान रावलेल्या जेजू तुझें दर्शन आमकां दी बो पवित्र साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू हे बो सकाळी तुजेशी येवन तुका पोरनीपाट करूं तुका नमस्कार करूं तुजी किरणां आमचेर फांकूं आमी तुज्या पांयांशी आयल्या तूं खरेपणी ह्या बो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण आमी सत मानता आनी आमच्या सगळ्या किरकोळपणान आमच्या असोक्तायेन तशेंच सगळीं देणी तुवें आमकां दिल्यात ती देणी घेवन तुका एकल्याच आमच्या सुम्या देवा आमी आमची मान खोल बागावन सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बोळान आनी सगळे सोबतेन पोरनीपाट आनी नमस्कार करता He is my Lord. He is my Lord. He is risen from the dead, and He is my Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus
Jesus Christ is Lord. तो सोमी, तो देव आणि आमचो सोमी देव बो पवित्र संस्कारान आमचे मुखार हाजीर आसा. सुभागी आमी, कित्याक तो जायतीं ओचोरयां करता. ज्या ज्या जाग्यार तो आसा थंय ओचोरयां घडटा. जेजू, म्हज्याय जिवितान म्हाका ओचोरयां जाय. म्हज्या कुटुंबान म्हाका ओचोरयां जाय. म्हज्या समुदायान, म्हज्या वाड्यांत म्हाका ओचोरयां जाय. जेजू, म्हजे फिरगोजेन, म्हज्या गांवांत म्हाका ओचोरयां जाय. जेजू, आमच्या गोंयच्या राज्यांत, आमच्या भारताच्या देशान आमकां ओचोरयां जाय. जेजू, झुजाक पेटलेल्या ह्या संवसारान शांतीची ओचोरयां आमकां जाय. जेजू, जंय जेजू आसा थंय ओचोरयां घडटा. ओचोरयां जाय. जेजूक तुज्या जिवितान व्हर. जेजूक तुज्या कुटुंबान व्हर. जेजूक तुज्या वाड्यांत व्हर. जेजूक तुजे फिरगोचेन आनी तुज्या गांवांत व्हर. जेजूक तुज्या राज्यांत आनी तुज्या देशांत आसूं दी. जेजूक ह्या संवसारान तूं वयर काड. ओचोरयां आपल्या आपण घडटलीं. ह्या वेळार आमची नदर आमी जेजूचेर दवरुया. ह्या वेळार तुका खंयसर ओचोरयां जाय. वेर डू यू वॉन्ट मिरेकल्स टू हॅपन एट दीस मोमेंट? जेजूक पळय, जेजूक सांग आनी हांगाच बसून तुज्या मनांतल्यान जेजूक ते सुवातेर व्हर. Wherever you want a miracle, take Jesus. जेजू तुजे बराबर चलूंक हाजीर आसा, तयार आसा. तुका खुशी जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता. आनी जेजून म्हणलां, वय म्हाका खुशी आसा, तूं बरो जाव. व्हर तेका. टेक जीसस along. Walk with him to the place where you want a miracle, and the miracle will happen. देवा मुखार आमी आसा जाल्यार दर एक दीस आमचो तो जेजू दिता ते भाशेन सारूंक आमकां सोयीक मेळटा. ताच्या बरेपणान तो आमकां दिता. हो देवाचो मोग आपल्या मोगान तो आमकां सांबाळूंक आपले कुरपेन जिवंक आमकां आपयता.
जायती पावटी घडयेक आमकां आमच्या वाद्याचे आमी जाता. God wants us to walk hand in hand with Him. He wants us to fulfill all that He desires. But due to our weakness, we fall short of His expectation. वेळार दोन्ही देव आमचे मुखार आसा. आमकां सांबाळटा, राखता, चलयता, व्हरता. आमचें जिवीत नवसोदता. आमी गायन करुया गिताचो अंक R39, पेज नंबर 196. सदांच ताच्या हातान आमचो हात घालून ताची गोठाय घेवन आमचो कुरीस दिला तो आमी उबारून ताचो आत्मो घेवन आमी गोवाय जावं. तुका आनी म्हाका जेसू आपयता. तर ह्याच मोगान आमचो हात ताका तेंकून व्हरूंक ताची कृपा आमकां मागुया. तुझ्या हातान म्हजो हात जेसू घालता. तुका तेंकून विश्वासान
म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. किरीत भाशेन जेजूच्या काळजाक भेटयलोलो हो दीस आमी समोर उरताव. मोवाड काळीज जेजूचे क्रिस्ताच्या ओतम्यांत आमकां सांबाळूंक ताणें आमकां आपल्या काळजान उदीक आनी उदीक मोवाड करून दवरल्या. दोन दिसाक आपल्या कोश्टांतल्यान तो आमकां घट करता. आमी ताचे हातान हात घालून चलता तेन्ना ताच्या गायनी तो आमकां लिखयता. बरीच कृपा मागून गायन करुया. गिताचो सॉंग D25 पेज नंबर 61 क्रिस्ताच्या ओतम्यान. क्रिस्ताच्या ओतम्यान म्हाका पवित्र क्रिस्ताचे कुडी मोशे तारोटको. दुलोबा काळजा जेजूच्या 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 कोताबीन काळजा आंकवार मरीच्या म्हज्या उजव्याक आसात ती म्हणटली और मुशें काळीज तुझ्या काळजा सारखे दुलोबा काळजा जेजूच्या जाव तो आमचो जातो
जातो आमचो मोग, 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 जातो आमचे म्हजे बाजून आसत न्ही बरें नेटवाय म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें, जातो आमचो मोग, काळजा जेजूच्या, दुलबा काळजा जेजूच्या, दुलोबा काळजा जेजूच्या, जातो आमचो मोग, 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 दुलोबा काळजा कुवारमरेच्या, जातो आमचें कारण, काळजा जेजूच्या, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें, दुलबा काळजा जेजूच्या, दुलबा काळजा जेजूच्या, जाव तो आमचो मोग, 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 दुलबा काळजा जेजूच्या, आमचो मोग, कथावीन काळजा कुवारमरेच्या, जाव तो आमचें कारण, बोरल्या निटवाय काळजा जेजूच्या, कोर आमचे काळीज तुज्या काळजा सारकें, दुलोबा काळजा जेजूच्या, तूं म्हजो मोग, 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 कोताबीन काळजा कुवारमरेच्या, तूं आमचें कारण, पवित्रा काळजा जेजूच्या, चुरचुरे आमचे कूर, कोत नासलेल्या काळजा कुवारमरेच्या, विनंती कर आमचे पासून. जेजूचो आशीर्वाद घेताना गायन करूया. म्हज्या दुलोबा जेजू. म्हज्या दुलोबा जेजू, तुजो इतलो मोग करताय आमचो. म्हज्या दुलोबा जेजू, तुजो इतलो मोग करताय आमचो. निर्मिसाय बा, आमेन.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाचे भेटीन आयज आमी म्हयन्याचो पयलो शुक्रार मनयता. खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया जेजूच्या मोगा पासत. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. देवाक दिनवासून एंटनी सिल्वेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता फेर्नांडीस फॅमिलीच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज जोशिला आपलो जल्माचो दीस मनयता. लॉरेन्स लोबो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी भेटयतात रेजिना मुंदी, पीटर पॉल नदार आनी फामील, बिहायंड NSD एवर्टन वालिस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर बागेन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. तशेंच मागुया आमच्या सोंपून गेल्ल्या पाप साहेबाक शांती फावो जावंक. तेच बरोबर आमकां नवो पाप साहेब बेगीन फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या देशा पासत मागुया. भारत आनी पाकिस्ताना मदें जे झूज पेटपाचो एक भिरांत कशी मांडलेली आसा ती देवान पयस करूंक आनी ह्या देशा मदें शांती जावंक मागुया. हेर सगळी शांतीची आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. ह्या म्हयन्याचें पाप साहेबाचें इंतसांव वावरा वरवीं दर एकल्याक समाधान मेळो, कुटुंबां स्वाभिमानान तिगोवंक आनी समाज अदीक मनशाळ जावंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, जेजू मिलाग्री करता आनी जेजू मिलाग्री करता तेन्ना कांयच नासलेल्यांतलें आमकां जाय तें करून दिता. आमच्या जिवितान आमकां मिलाग्री जाय जेजूशी ये आनी जेजूशी येवपाक आमकां भोव पवित्र संस्कार सदांच आजीर आसा. तरी आसतना जायते फावटी ह्या जेजूक वळखूंक आनी ताका फावो ते परी आमच्या जिवितान आनी आमच्या काळजान घेवंक आमी चुकल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो बोबड अपराध. हे पासत घेवन सदांच संवाद मेळ्ळी सगळ्या युवकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोनवळ्या बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत खुर्सार वडवडून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुल्मांतली आमकां सोडयली. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन
मोहिमेवन पुनर्जीवनपणाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. दोमदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. मातोंड सोबेंत गमालियल नांवाचो एक फारिसेव आसलो. तो एक नांव वस्तो दोन शास्त्री म्हूण आख्खी पोरसां ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायलितांनो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात. ह्या आदीं तेवदास नांवाचो कोण एकलो उपसलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोकगोंडेच्या समयार जुदास गालयेकार उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचेय शीस जोळी मोळी शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदतात तें हें, तांचे सोरशिल्ले पयस सोरात आनी तांकां सोडात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें. पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचे तांणी मानून घेतले. तांणी दोन दुतांक आपोवंक धाडले. तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते मादोन सोबेंतले भायर सरले. ते दिसपट्टी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकोवन दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगोटीत रावले. देवाचे उतोरें. देवाचे वळूकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावूंक. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. हें हांव कात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दयामया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काळीज गोठ दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतली भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता.
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू गालिलियाच्या व तिबेरियसाच्या दर्याचे पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपोंच ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडेवंतां खातीर तांणी केल्ल्यो खुणां तांणी देखलोल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे ना. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आसात, पूण त्यो इतल्या लोकांक खंय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासळ्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी ती धादोश जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून तांचे खावन जातूच जोवांचे 5 उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. झूज वॉर ओ घेर वा बिडीन एक झूज जरी तर पेटलें, एक वॉर जालें जाल्यार कोण जिखता. जाचे लागीं चड पदवी आसा, जाचे लागीं चड सैनीक आसात, जाचे लागीं चड आर्टिलरी आसा, जाचे लागीं बरी स्ट्रॅटेजी आसा, तो जिखता अशें आमी म्हणटले. झूज सुरू जावचे आदीं तें झूज कोण मांडटा. जाचे लागीं चड पदवी आसा तो, वो जो आपूण जिखतलो म्हूण जाणा तो झूज मांडटा, काय जो जाणा आपूण हारतलो आपणाच्यान ह्या झुजान जिखूंक जावचें ना, कित्याक दुसरी सायड जी आसा ती म्हज्यावन बळवंत आसा, हें जाणा जावन आपूण हारतलो अशें जाणा तो झूज मांडटा. दुबाव विरेत जो कोण जाणा आपूण हारतलो तो झुजाक वचूंकूच सोदचो ना. ह्या दिसांनी आमी झुजांची खबरो आयकता. आमच्याच भारताच्या आनी पाकिस्ताना मदें झूज पेट्टलें मिडियान बेस्तोच बोवाळूय जाल्लो आसा. जायते जाण बी येल्लेय आसात. ज्यो वस्तू घडल्यात हें झूज मांडपाक, त्यो वस्तू जाल्यात त्यो खूब वायट, बऱ्यो न्हू त्यो, अशें जावंक नाका आसलें. पूण ह्या झुजान वेतलो जाल्यार भाव भयणीनो सगल्यांचेंच लुकसाण जाता. जायत्यांचो जीव वेता, दोनूय वाटेन लुकसाण जाता, हें सगल्यांक खबर आसा. आयज एक झुजाची खबर आमी आयकता पयल्या वाचपाक. हें झूज देवा मदें आनी मनशा मदें. कोण जिखतलो? देवा मदें आनी मनशा मदें जरी तर झूज पेटलें, कोण जिखतलो? सगलीं जाणान देव जिखतलो, कित्याक देव पदवेदार, देव बळवून, देवा लागीं सगलें आसा.
आमीच पासून मनशां देवानूच केल्ली, देवाच्या हातान आसा. म्हणटोच मनशान देवाचेर आड झूज करप म्हणल्यार व्हडलें पिशेपण. तें चिंतूंक पासून नाका, स्ट्रॅटेजी करूंक पासून नाका. हारतलींच, देव जिखतलोच खंयच्याय वेळार, कसल्याय वेळार. पूण देवाच्या झुजान एक वस्त आसा, देव वेळ दिता, देव पासियन्स घेवन रावता. आनी जायते पावटी ह्या मनशाचें पिशेपण जें आसा तें जावंक दिता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, देवाचें काम सुरू जाल्लें, जेजू पुनर्जीवन जाल्लो आनी पवित्र आत्मो ताच्या शिसांचेर देंवलोलो आनी हे शीस भियेनासतना जेजूक परगट्टाले. आनी हें देवाचें काम जाता तें तांकां दिश्टी पडटालें. भोव करून जें कितें मनशांच्यान जायना तीं ओचोऱ्यां तांचे वरवीं घडटालीं. जीं ओचोऱ्यां जेजून केल्लीं तीं परतून दिश्टी पडटालीं. आनी असल्या वेळार तांकां थोंडावपाक वा तांकां बंद करपाक जे प्रयत्न आदीं चालू आसले जेजू आसतना, तेच प्रयत्न आतां परतून चालू जातात. बाबडीनो, आयच्याय काळार आमी पळयत जाल्यार हो जेजूचो वावर बंद करपाचे प्रयत्न आजून चालू आसात. ते बंद जावंकूच ना, ते बंद जावचेय ना. हे प्रयत्न देवाचो वावर बंद करूंक, जेजूचो वावर, क्रिस्ताचो वावर बंद करूंक चालूच आसतले. झूज चालू आसा. कोण जिखता, कोण हारता, देव जैतिवंत जाता काय मनीस जे एक एक भाशेन उठटात, थोडी पावटी कायदे काडून एंटी कन्वर्शन लॉ जाणाव आमी कशे भाशेन वापर जाता ज्या राज्यांनी तो पास जाल्लो आसा. आनीक वेगवेगळे प्रयत्न, एटेम्प्ट्स उरलेल्या राज्यांनी, आमच्याय गोंयच्याय राज्यान हो एंटी कन्वर्शन लॉ धुकळपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. एक झूज म्हणपाक जाता क्रिस्ती भावार्थाचेर, तशेंच भावार्थाचेर एक आड झूज, मनशाचें झूज. कोण जैतिवंत जातलो, कोण हारतलो? मनशांनी केल्ल्या ह्या कायद्या वरवीं देव हारचोच ना, देवाक कांय लुकसाणूच ना. हारता ते आमी दिसाच्या दिसाक. जे आमी शांतीन जियेतालीं, वेगवेगळे धर्माचे लोक एक बराबर जियेताले, आतां सवका सवका असले कायदे काडून, असल्या मनशांक दुखडून जे आपलो आवाज करतात आनी तांकां आवाज करूंक आयचें प्रशासन एक वेगळे तरेचें एक प्लॅटफॉर्म दिता. हें सगळें जाता आसतना जे शांतीन जियेताली आदली पिळगा, ती शांती आयचे पिळगे मदें ना. लुकसाण आमकां लोकांक, आमकां परजेक लुकसाण, देवाक लुकसाण न्हय. जाल्यार भाव भयणीनो, हें जरी तर आमकां हाताळूंक जाय, जाग्यार घालपाक जाय, जाल्यार जेजूची मिलाग्र आमकां गरजेची. आनी तो मिलाग्र करता ती आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्या. कोणेंच ताचे लागीं मागूंक ना. प्रश्न जेजूनच घातलो. आपूण कितें करतलो आसलो तें आपूण बरो जाणा जावन शिसांची बीन ताणें तपासणी केली. दिश्टी पडटा आमकां शीस आजून पासून संवसारी मनान चिंततात. आनी आयज जेन्ना झुजाची खबर आमी करता, आमी जरी तर संवसारी मनान हे झुजाची खबर करतात जाल्यार तातूंत चडसो फायदो ना. पूण हें झूज बऱ्या आनी वायटा मदें, हें झूज देवा आनी देंवचारा मदें, हें झूज आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या वायटा मदें, आमचे भितर जें आसा ताचे मदें, जाल्यार हें झूज आमच्यान फुड्यान व्हरूंक जाता. आनी तें फुडें व्हरूंक आमकां मिलाग्र जाय. कितें कितें जाय पडटलें जेजू जाणा. ह्या इतल्या लोकांक खंयचे म्हूण उंडे हाडचे? फिलिपान आपलें कॅल्कुलेशन करून सांगलोलें. म्हणल्यार ह्या इतल्या लोकांक 5,000 वयर दादलेच आसात, त्या भायर बायलो आनी भुरगीं कितलेच जाले. आनी आमी जाणां असल्या जाग्यांचेर जंय मिलाग्री घडटात, जंय देवस्पण जाता, बायलो चड आसतात, दादले थोडे. म्हणटच इतल्या जाणांक जरी तर जेवण दितलो जाल्यार 200 दिनारांचे पासून उंडे पावचे ना. इल्लो कुडको मेळटलो एक एकल्याक. जाल्यार इल्लो कुडको न्हू, पूण आख्खो उंडो, आख्खी मासळी धादोशी जातात ते भाशेन, पोट भरता ते भाशेन जेवण ह्या लोकांक मेळ्ळें आमी आयकलां शुभ वर्तमानांत. म्हणटच ही मिलाग्र बेस्ती मिलाग्र न्हू, सादी मिरेकल न्हू, ओ सादें एक चमत्कार केल्लो तो चमत्कार न्हू, पूण भितरल्यान तावन बदलणी आयलोलो
हो चमत्कार हो भितरल्यान जावन आयलोली ही मिलाग आमच्या जिवितान घडटली जाल्यार आमी ह्या भुरग्या भाशेन ज्या भुरग्यान आपल्या हातान आसलेले ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो दिल्यो उदारपणान हें उदारपण आमचें गरजेचें आमी तयार आसूंक गरजेचें वय हांव सोत मानतां वय हांव तयार आसां हांव आजीर आसां ही उतरां आयज आमच्या तोंडान येवपाक गरजेचीं आनी तेन्नाच आमकां जण एकल्याक ही मिलाग्र फावो जातली आतां व्हडांतली व्हड मिलाग्र ह्या आल्ताराचेर घडटा सादो उंडो आनी दाकांचो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता यादनिकाच्या संस्कारलेल्या हातां वरवीं तर देवाक आर्गां दिवया हे मिलाग्रीन आमी वांटो घेता खरेपणी मानून घेवन ह्या आल्ताराचेर आमचे पासत येतल्या जेजूक आमी घेवया आनी तीच मिलाग्री घेवन परतून आमच्या घरान आमच्या वावरान आनी ह्या आमच्या समाजान वेता आसतना ही कृपा आमकां दी म्हूण मागुया गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42 C32 म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुरीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव सर्वेस्परा आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावोवच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपर्णायेक पावलो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं सोतांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सोय उंच सर्गीक तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gut porbutuja. Sumia Jesu ami wohundo kata, ani ekal sinte pieta, ile fati tu wojowany są, ami tudzie moron Golgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. आमच्या सोपून गेल्ल्या पाप साहेब फ्रांसिसाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तें जरी तर संवसाराचें जाल्यार आपल्या आपूण काबार जातलें, पूण तें जरी तर देवा कडलें आयलां जाल्यार तें सोंपोवंक कोणाच्यान जायना. देवाच्यो वाटो मानून घेवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया आनी देवाचे वाटेन आमी सदांच बरे झुजारी जावंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीय, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां कांय गुण पडूं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. आमच्या पातकांक लागून जेजूक मरणाचे आदीन केलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलो. सर्वेस्पराक जोई. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली
तर दयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार, फर्स्ट सॅटर्डे डिवोशन टू मदर मेरी सकाळीं 6:30 वाजता जातलें. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक वर्कर्स डे जालो आनी वर्कर्स डे दिसाक आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब शेतान वावर करून काळगां काडून हाडलेलीं आहात. बरी 2 भाशेचीं काळगां रोयलेलीं, एक आगुस्ता वेरायटी आनी एक ब्लॅक जांबो. ब्लॅक जांबो बीन आतां तयार जाल्लो आसा आनी आयज ती भायर मीस जाल्या उपरांत विक्रेक आसात, तुमी ती घेवची. तशेंच बरी मंगळूरची मोगी येयल्लीं आसात. मंगळूरची मोगी तवशा भाशेन, ती मोगी न्हू, आमी जी मोगी चिबडां खातात ती न्हू, पळोवपाक चिबडां कशीं दिसतात पूण ती चिबडां न्हू, ती तवशा भाशेन भाजी करपाक जाता, बरी लागता. ती बीन भायर हाडलेली आहा, तुमी घेवची आनी आयज व्हरोन करची आनी चोयची मंगळूरची मोगी कशी लागता ती. आनी तुमकां कोणाकूय जर तर शेतान काम करूंक दिसता जाल्यार आतां आमी तयारी करपाक लागलेली आसात. आमचें शेत रोवपाक जुनाच्या म्हयन्यांक, पावसाच्या म्हयन्यांक तयार जावपाक तुमी येवन आमच्या शेतान केद्याय वेळार काम करूंक जाता. तशेंच उगडास कोत्ता 11 मायाचे आमची 400 वर्सांची समारंभणी करूंक इग्रेजा सॅक्टर गोवन डान्स फेस्टिवल घडून हाडटा. आनीक हे बाबतीन दर एका सॅक्टराची टीम कॉम्पिटिशनाक घालपाक जाय. सद्याक फकत 4 सॅक्टरांची नांवां आयल्यांत पूण म्हाका कळयलां उरलेल्या सॅक्टरांनी फाल्यां मेरेन आपलीं नांवां दिवची, कित्याक सगळी तयारी तांणी करपाची आसा. आनीक ह्या समारंभणेन आमी सगळीं उमेदीन आमचे फिरगोजेन वांटो घेवया. तशेंच जी कोण डान्सान भाग घेतात वो दुसऱ्या कोणाक डान्स शिकपाक जाय, तांणी घडून हाडलेली आसा 4 ते 6 सेसील रॉड्रिगीस आनी ताची टीम येवन आमच्या भुरग्यांक पार्टिसिपंट्स आसात तांकां डान्स शिकयतात. तुमकां कोणाक खुशी आसा तांणी येवचें. हाच्यो डिटेल्स इग्रेजा सॅक्टराचे लिडर्स आसात तांचे लागीं तुमी घेवच्यो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. गायन घेऊया R23 पेज नंबर 187 R23.